आमी गीत घेऊया I-19 पेज नंबर 128 I-19 पानाचो अंक 120 आणि 8 मोन आमचे नवे जावं दी. तूं म्हाका सोडय सर्वेस्परा म्हजी दया कर. म्हजी पावलां नीट वाटेन घाल्लीं आसात. धर्मसभेंत तुजें नांव वाखाणटा सर्वेस्परा. ही देवाची उतरां आमच्या मनांत धरून तुमकां सगल्या जाणांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या जिविता सारकें ताणें आमकां घडोवन हाडूंक. तुमची मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात. ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आनी ताणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. तरेची मागणी तांची विनंत्यो त्यो सगळ्यो आमी मनांत धरून आतां ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव केन्नाच आमकां वायट करना. सगळें बरें करून ताणें दिलेलें आसा. ताका लागून आमी ताचें उतर वाचूंक जाय सदांच. वाचतात तुमी. वाचलें म्हणटच ताचेर थोडो उगत मनन करूंक जाय. कितें सांगलां देवान आमकां. तो सांगता आमकां कितें करूंक जाय पळय तें. पूण तें सांगता पळय तें आमकां करपा दिता तें करच्याकूय. पूण खूब पाटी ताणें सांगलां तें आमी बरे भशेन आयकना. पयलें वाचप आमकां सांगतलें. आयकना जालें म्हणटच आमकां जाय पळय तशें आमी करता. ताचो परिणाम आमचेर जाता. मागीर आमी देवाक शीण कोत्ता. देवान वायट करूंक ना. देव केन्नाच वायट करिना. पूण आमी वायट करता आनी त्या वायटांत आमी पडटा. तर आमी दुसऱ्यांक कितें केलेलें जाय, दुसऱ्यांनी म्हजे सोबत कितें केल्लें जाय तें हांवें तांचे सोबत करूंक जाय. तांकां तर हांव बरें करीत लोक म्हाका बरें कोत्तलो. पूण ती बरें करिना जाल्यार तरी पूण हांवें जेजूक लागून बरें करीत रावंक जाय. तर असली चिंतना आमच्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटली. तर आमी देवाचें बोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. सर्वेस्परा देवा, आत्मीक पेकोवणी मेळच्याक तुवें आमकां कुडीची दणवण करूंक शिकयलां. सगळ्या पातकांतली मेकळी रावंक आनी तुज्या मोगाच्यो आज्ञा काळजांत थावन पाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. दानियल प्रवदाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूल देव. कराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग
कोतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांकां तूं दयाल. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञाचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून तांचे सोरशिल्लीं आमी कोरसल्ल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजां, कुंवरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरचे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखामोलार सगलोच पोरजोल प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार कालोक लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरजेक, लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक, तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्या देखून तुवें देसा देसांनी शिंपडायलोल्या आमकां सगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा, आमकां सगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां. पूण तुका सर्वेस्परा, आमच्या देवा, ओदीक सोबता काकलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचो तालो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उद्देशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे वोड कर. आमचो जबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. म्हणुया, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवालाय आमकां दाखय. आमी पोले जाल्या एकदम दोलदुरी. जबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां, देवा आमच्या सोरवंडारा. आमची पातकां बुगोस. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. कोयद्याचें रुदन पावूं तुजे मुखार, जाचेर मोन्नाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. पूण आमी तुजी पोरजां, तूंच चोरवाक वताय त्यो शेलयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या, पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी कोत्तोल्या. जबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. तुजें उतर सोमया, आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका पोरमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ, तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूय गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटोलें बरें चिकार, धांपून चेपून
आलोन आनी ओतोसोर सुवेन भरलोलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाची उतरां तुमकां पटल्या आसतलीं. कितें तरी तुमी आयकलां तें तुमच्या मनांत रिगलां आसतलें. आनी थोड्यो वस्तू तुमी त्या प्रमाणे जियेतात म्हणून तुमकां एक सबासकी मेळ्ळी आसतली. पळयात, देवान आमचे पासत सगलें केलेलें आहा. तो मोगाळ, करुणायेचो, दयाळ आनी काकलूत तो आमकां दाखयता. तो देव ताणें सगलें केलेलें आसा. आमी ताका आमचे सारको करूंक फावना. आमी तर कितें वायट केलें आनी खूब वायट केलें पर्यंत जाल्यार तो आमकां बक्षिता. कित्याक वायट कोत्ता तेन्ना आमी कोणाक तें वायट कोत्ता? ताका. कित्याक ताका? कित्याक तो सगलें मदें आहा, सगल्या वस्तूंनी आसा. ताचे सगळें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हें जाणो जावंक जाय. आमी ताका कोणाक कितें म्हणलें केलें जाल्यार तें देवाकूच केलें जाता. हाका लागून आमी हे जागृतायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. केन्ना केन्ना अशें जाता आमी घोडेक वायट मनशां जायत कित्याक आपलेपणान जियेता म्हणून. पूण हें जाणो जावंक जाय की देव आमचे भितर आसा. ह्या वायट मनशाच्या तोंडांतल्यानूय तो बरें उलयतलो. हाका लागून आमी सदांच सावध रावंक जाय आनी जागृतायेन कितें म्हणलां कितें केलां तें आमी आमचेर घेनासतना देवाचेर दवरूंक जाय. कित्याक तो आमचे भितर आसा न्हय, तें ताचेर दवरलें की ना. ताणें आमकां कितें सांगलां, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हडू म्हजें ओजें. तो सगलें घेता आमचें सगळें. इतलो ताचो मोग आमचें सगळें आसा. इतलो तो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत जियेता आनी चलयता. कित्याक आमी आमचे वस्तूंकी जियेना, आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर हे भाशेन आमची चिंतना आमी थिरावंक जाय. ताका लागून तो कितें म्हणटा, दुसऱ्यांची नीत करिनाकात. कित्याक जे मापान तुमी नीत कोत्ता त्याच मापान तुजी नीत जातली. दुसऱ्यांक बरें करात आनी ती तुमकां बरें करतली. करिना जाल्यार पर्यंत आमी बरें करीत रावंक जाय. कित्याक आमी बरें करिना, देव जो म्हजें सगळें आसा तो तें बरें करता. आनी हाका लागून जें बरेंपण आमी कोत्ता, उलयता, चिंतता तें पर्यंत देवासून उपजोंक जाय. नाजाल्यार आमी निराशीपणांत जियेतल्या आनी निराशीपण आयलें की ना मागीर राग येता आमकां. मागीर आमी कांयचे कांय उलयता, कितेंचें कितें कोत्ता. आनी हे भाशेन देंवचारान आमकां आपल्या ताब्यांत केलेलें आसा. तो आमकां हे परी आपल्या इफेनान व्हरता. मागीर आमी भितरल्यान सगळो तळमळीत आसता. हे शांत जावंक जाय जाल्यार आमचें पातक आमी कबूल करूंक जाय. हांव चुकलां सायबा, म्हाका बोगस. आनी तो रोखडोच बक्षिता. ताचें बक्षणें मेवळ्ळें की मागीर आमी दुसऱ्यांकूय ते भाशेन तांचे बरोबर जियेतल्या. ती आजून निवोंक ना, ती त्याच सांतून आसात. पूण आमी निवलेली आसा आनी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटच आमी तांकां बरें करूंक लागतले, बरें उलोवंक लागतलें. ती मागीर आमकां वायट करता जाल्यार आमी तें जेजू सगळें धरून सोंसूंक जाय. कित्याक हातून आमकां मान आसा. कित्याक जेजू म्हजें सगळें तें सगळें सोंसता, भोगता आनी हांव ताचें सगळें तें अणभवता आनी ताकाच ओपून दिता दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. हे भाशेन आमी ताच्या जिवितान भाग घेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगळीं जाणां आमी ज्या मापान हें मनांत दवरया, ज्या मापांत आमी दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान आमकांय मेळटलें म्हणून आतां दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें येता, आमकां सगलें बरेंपण दिता, तें सगलें आमी स्विकारया आनी तेंच ताका आमी सुस्कारांतल्यान भेटोवया. आनी हे परी भितर आसा तितलेंय, जी आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं,
आनी आमची भावना आनी आमची चाल ताकाच आमी भेटोवया, कित्याक तो म्हजे परस कितलो व्हडतो आनी हांव कितलो किरकोळ, तरी हें आमच्या जिवितान सगळें आसा तितलें बरेंपण देवाचें म्हणून ताकाच आमी दिवया आनी ताचे सारकी आमी उदीक जावंक आमचें आख्खें जिवीत ताका समर्पुया हे भेटोवणी वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C14 पेज नंबर 34, C14 पानाचो अंक 30 आनी 4, देणी आमची. देणी आमची म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्व दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी सुर्गीच्या गुटाची सेवा करूंक निर्मिताय तांकां संवसारी बुलोवण्यांतली मेकळी कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कालयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणांक पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें तांच्या वंद्यावण्यांतली सुटोन सोरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोराना तसल्या वस्तूंक लबदूंक, सासणाच्या वस्तूंची दायजी जावंक हो खेरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सोर दुतां, देवदुतां आनी सांतां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता हांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सुसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. ताणें तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूढ संसाराच्या सोडवणारा, तुझ्या कोसानी पोनोशिवणपणा बोलवी. तुवे आमची सोडवण केलेली, आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिवनासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकळुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पुती, भाग्यवंत दोरमदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पुदेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान तोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवळकी पोतवी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा घरा येवंचे म्हाका फावना पूण एक कोतर माथुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू हांव तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार जे भोवमोलीक मास शुकत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता हांव म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरचिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका Amen. आमेन आमी गीत घेवया D46 पेज नंबर 74 D40 आनी सो पानाचो अंक 70 आनी 4 शेल्यांक हांवदार Santo Santo, Sheila Galdar, Moshe Porvi, Mentor Solear, Cornoi Dosa, Satla Salvar, Zoro Toka, Saba Modar, Teu Tome Swaso Das Duše. दोळे धांपया जेजू तूं आमच्या काळजांत जियेताय केदें व्हडलें बाग हें आमी कितलीं किरकोळ मनशां आनी तूं कितलो व्हड तरी पूण आमचे भितर तूं आसाय आनी तूं जिवंक आतां आयलाय आमकां अदीक आनी अदीक तुवें आमकां सांगलाय सांगताय ते प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक तूं आमकां कृपा दिताय त्या प्रमाणे जिवंकूय आमकां मदत कर हो वेळ आमी तुजे बरोबर साधताना सगळें आमचें जिवीत तुका भेटयता गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो हो वेळ भितरल्यान आमी जेजू बरोबर सारीत रावया तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात म्हणटा सुमी मागुया सर्वेस्परा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचे अपराध धुवन काड आनी सर्गींच्या सुखाची बागेली आमकां कोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं आनी सर्वोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार आतां आमी बागेवन फाशे कडेन मागया आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवांच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवच्याक सान फ्रांसीस वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय
हांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. आय 4 पेज नंबर 117 आय 4 पानाचो अंक 117 दोयाळ देवा. Moja lewa, kochajcie